कोविड-19 जें आसा तें एका वेळार ग्रीन झोन आशिल्लें, आज खंय पावलां आनी हें कित्याक लागून पावलें हें सगळ्यांक खबर आसा. आनी हें करता आसतना ज्या तरेन ह्यो सगळ्यो गोश्टी बसोवपाक जाय आशिल्ल्यो, हांवें तेन्नाच सांगिल्लें की क्वॉरंटायन करतलो जाल्यार फॅसिलिटीज तयार करा, वेंटिलेटर एवेलेबल करा, कोवीड हॉस्पिटलां तयार करा. आनी तेन्ना सादेपणान घेतलें. हेका जवळ जवळ आतां 3रो म्हयनो जालो हें सांगले नंतर. आनी आजून बसून म्हजे म्हायती प्रमाणे 50 वेंटिलेटर जे कितें एक्स्ट्रा आयले म्हटलें ते आजून काल पर्यंत सुद्दां बसयल्ले ना. दुसरी गोश्ट, हे जे 50 वेंटिलेटर आयला ताजे कडेन एक्सपर्ट तांचे कडेन आसा काय कितें होय प्रश्न आसा. आनी त्या खातीरूच तांणी स्पश्ट सांगचें की हे सगळे वेंटिलेटर केन्ना येतले, कारण डे टू डे 40-45 केसीस वाडत आसा. इतले दीस डेथ नाशिल्ले, कालच्यान गोंयांत डेथ जावपाक लागले. आनी हाची सर्वस्वी जबाबदारी ही सरकाराची आसा, ताणें हें मेंटेन करपाक जाय. त्याच दिसा हांवें अशें म्हणिल्लें की झोपडपट्टी तांणी पळोवपाक जाय. आनी त्या प्रमाणे जेन्ना वास्को झोपडपट्टी पळयली तशीच जुवारीनगर झोपडपट्टी तांणी कितें केलें हेंय तांणी लोकांक सांगूना. आमचे फोंडें 2 झोपडपट्टी आसा, एक कुर्टी एरिया आसा, परत आमचे शापूर एरिया आसा, धारबांदोडा मोठी आसा, बेतोडा मोठी झोपडपट्टी आसा. त्या शिवाय बेतोडा घरां अशीं आसा की एकामेकाक टच जाल्लीं घरां आसा. आनी जवळ जवळ 1000-1500 लोक एकेका ह्यातूंत रावता. आनी अशें आसतना थंय कितले तांणी चॅक केले, धारबांदोडा झोपडपट्टीत कितले केले, म्हापसा झोपडपट्टीत कितले केले, मोती दोंगरार कितले केले, हे सगळे क्लियरली तांणी येवपाक जाय. कारण हे जो फैलाव जाला हो सगळो फैलाव झोपडपट्टीत आमकां दिसून येता. आनी ही इल्ली कनेक्टिविटी करपा खातीर ताणें एक्ट तयार करपाक जाय. कारण प्रत्येक कडेन टॉवर उबो करता आसतना ज्यो लोकल बॉडीज आसा पळय त्यो त्रास करता. आनी त्या खातीर जे गव्हर्मेंट शाळा आसा, प्रत्येक कडेन गव्हर्मेंट शाळा आसा, प्रायमरी शाळा, सीएमान एक लक्षांत घेवचें की गव्हर्मेंट प्रायमरी शाळा किंवा स्कुलां आसा थंय सगळे कडेन टॉवर घालपाचो प्रयत्न करचो. ताका वयल्यान 22-20 हजार रुपया पर इयर पर मंथ तांकां रेवेन्यू मेळटलो. आनी हे सगळे मेळचे डायरेक्ट थंय. आनी एनओसीज बी कोणाच्यो ना. जे कितें पयशे पंचायती भरपाक जाय किंवा म्युनिसिपालिटी भरपाक जाय ते पयशे भरचे. कारण इंटरनेट कनेक्टिविटी जर ना जाल्यार ऑनलायन खंयच्योच गोश्टी चलूंक शकना. ही प्रश्न सगळ्याचो गोंयभर जाल्लो आसा. आनी त्या खातीर ज्यो मराठी शाळा किंवा कोंकणी शाळा किंवा इंग्लीश शाळा ज्यो सरकारी शाळा आसा त्या शाळेच्या आवारांत हक्कान मुख्यमंत्र्यान डिसिजन घेवचें आनी हे टॉवर उबे करचे आनी लोकांक बरेपण दिवचें. टॉवराचो इफेक्ट पडना कांय जायना. इट इज मायनर. ताका थोडो जाता आसा त्या घातलो पक्षांचेर बी, पूण म्हाका दिसना भुरग्यांचेर इफेक्ट जातलो. पंचायत ओपोज जाला. आतां म्हाका सांगा, डायरेक्ट जेन्ना आमची आतां ह्याची लायन घालता गॅस पायपलायन, कोणा विचारता? डायरेक्ट तांकां कलेक्टरान एनओसी दिल्या. थंय कोण येना, म्युनिसिपालिटी येना, बाकीचे येना. तशी एनओसी पंचायत शूड नॉट अपोज. Nobody should oppose for that if everybody wants a proper connectivity. If you ask me, nobody should oppose for such type of work because it is need of the hour. अनेक विषय म्हणटा तो PWD मिनिस्टर तुमचेर एक एलिगेशन केला की तुम्ही फकत सिवेरेज ट्रीटमेंट प्लांटाच्या नेटवर्किंगूच केलें पूण प्लांटूच घालूंक ना. मेन जाय पळय तें कांयच करूंक ना. ताणें कितें उलयलां हांव नकळो, पूण म्हाका दिसता ताणें फायली वाचूना. तो वाचता आसतना एकदम मुख्यमंत्र्यान खुद्द सभागृहाक सांगलें की तूं आनी वाचूं नाका म्हणून. तें कित्याक तें तुमी पळयलां. ताजेर आनी हांव कांय उलयना. आनी जो मनीस फायल वाचना ताका हांव कांय करना. कारण हे सगळे जे प्रोजेक्ट आसा पळय जे प्लांटाचे ते कोणी चेंज केले? मुख्यमंत्र्यांनीच चेंज केले. फॉर एग्जाम्पल यू कॅन आस्क पर्वरी MLA. आमकां दोगांकूय कुशीन दवरून, म्हाका आनी पर्वरी MLA, पार्सेकार जेन्ना CM आशिल्लो ताणें पर्वरीचो प्लांट काडलो आनी म्हापशा घालो. आनी म्हापशेचो अर्दो प्लांट हलदोण्या पडटा म्हणून म्हापशेचो आमदारान त्या वेळार फ्रांसीस डिसोजा एक्सेप्ट केल्लो प्लांट हलदोण्याच्या आमदारान हाडयलो. आतां हे सगळे पळयले नंतर हे कोणाचे आमदार? BJPचेच आमदार. आनी हांव आनी रोहन मात्र BJPचे न्हय. जे परत म्हजो फोंडेचो जो प्लांट आसा पळय आतां जो कंप्लिशना आसा
तो BJPचो एका कॉन्स्टिट्युएन्सीचो अध्यक्ष ताणेंच हायकोर्टान जालो अशें जर करपाक लागलें जाल्यार कितें सर पण हाऊ डू ताका अर्थच ना न्हय सर एका टायमार तो तुमच्या बरोबर तुमचो आमदार असेल त्याला काही खबर नाशिल्ली PWD मिनिस्टर जे ना ताका कळत ना म्हणूनच ताका मंत्रीपद मेळूंक शकना पळय शेवट शिक्षण काय येता खबर ना म्हणून हांव मंत्रीपद ताका तो मेळूंक काम बरें करता की वायट करता हेचेर उलयना पूण ज्या मनीस वाचना सगळ्यो फायली पळयना कितें कितें जालां तें पळयना आज वयस्ती ना थंय मागीर तो तरी बरो घे आनी मागीर उलय आमचेर